आपटोन सायबा पडला दोमी आवशेवला मोजे आंगलू कोले सुरो मोजे बोले काकू मोजी को काकू मोजी को जुवांवाचें शुभ वर्तमान जेजून तांकां म्हणलें, म्हजो बाप अजून पर्यान वावर करीत आसा तसो हांव वावर करीत आसा. ह्या पासत जुदेव ओदीकूच ताका जिवेशी मारूंक सोदताले, कारण तो न्हंयत सोनवार मोडटालो, पूण देवाक आपलो बाप म्हणून आपणाकूच देवा सारको करतालो. जेजून तांकां म्हणलें, खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता, आपणाचेच ओस्तोंगी पुताच्यान कांयच करूंक जायना, पूण बाप करता म्हूण जें तो पळयता तेंच तो करूंक शकता, आनी जें बाप करता तेंच पुतूय करता, कारण बाप पुताचो मोग करता आनी आपूण करता तितलेंय पुताक दाखयता. आनी तूं अजाप जावचे खातीर हाचेहून व्हड कर्तुत्वां तो ताका दाखयतलो. जसो बाप मेल्ल्यांक उठयता आनी तांकां जिवीत दिता, तसोच पूत आपणाक जाय तांकां जिवीत दिता. बाप कोणाचीच मुनसुबी करिना, पूण ताणें मुनसुबी करचो सगलो अधिकार पुताच्या हातांत दिला. जीं कोण पुताक मानिनात तीं ताका धाडला ते बापाक मानिनात. जो बापाक मान दिता तसोच पुताक सगल्यांनी मान दिवचो म्हूण खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता. जीं कोण म्हजें उतर आयकतात आनी म्हाका धाडला ताचेर भावार्थ दवरतात, ताचे सवें सासणीक जिवीत आसा. असल्यांक आनीक खास्तीचें फर्मोण ना, पूण ती मोडनातली जिवीत उत्तली. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता, मेल्लीं मनशां देवाच्या पुताचो तालो आयकतलीं, आनी जीं कोण तो आयकतात तांकां जिवीत मेळटलें. असलो वेळ येवचो जालो, होच तो वेळ, कारण जशें बापाक जिवीत आपणाचेच सवें आसा, तशेंच पुताकूय जिवीत ताचेच सवें आसचें म्हूण बापान तांकां देणें दिलां. आनी हे मुनसुबी करची ताका पदवी दिल्या, कित्याक तो मनशाचो पूत. हाचे विशीं अजाप जावं नाकात. समाधीनी आसात तीं सगलीं ताचो तालो आयकून तांतलीं भायर सरतलीं. जाणें बरें केलां तीं जिवीत भोगूंक आनी जाणें वायट केलां तीं खास्त सोंसूंक उठटलीं. असलो वेळ येवचो जालो. म्हजेच पदवेन म्हजेन कांयच उलोवंक जायना. जसो हांव आयकतां तसो हांव निर्णय दितां, आनी म्हजो निर्णय नितीचो, कित्याक हांव म्हजी कशी न्हय, पूण म्हाका पाठयला ताची कशी करूंक सोदतां. देवाचें उतर हें.